प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 25वो विसवोर वोड 14 ते 30 पर्यंत 14 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेच भाशेन आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून आनी तांचे कोळे आपली गिरेस्तकाय दिवन आपण एकदम पयशिल्ल्या देशांत एक मनीस वेतो आसलो जाल्ल्या परी सर्गीचें राज. एकल्याक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपले कुवेती प्रमाणे. मागीर तो भायर सोरून गेलो. 5 तालेंत घेतलेले तो रोखडोच गेलो आनी ते घेवन ताणें वेपार धंदो केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलेले ताणेंय आनीक 2 जोडले. पण 1 तालेंत घेतलेलो ताणें वचून जमीन खोडली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोलांडले उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांच्या लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलेले तो लागीं सोल्लो आनी आनीक 5 तालेंत दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्या. ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी विश्वासी चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी आपण विश्वासी म्हूण तुवें दाखयले, देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलेले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्या. ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी विश्वासी चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी आपण विश्वासी म्हूण तुवें दाखयले, देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलेलो ताणेय लागीं सोरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें वोपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लावंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भियेवून हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धरणीत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय, तो हांगा आसा, तुजो तूं घे. पूण दोनयान प्रतिपाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वोपूंक ना थंय हांव लुंवता आनी लावंक ना थंयचें हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटच म्हजो दुडू तुवें सावकारां कडेन दवरूंक जाय आसलो. परतून येतोच म्हजें तें त्या भायर कोलांतोर हांव घेतो आसलो. म्हणटच ताचे लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक असलेल्यांक देव आनीकूय दितलो आनी तांची बोर जातली. पूण नासलेल्यांचें आसा तेंय देव काडून घेतलो. कित्याकूच उपकार नासलेल्या हे चाकरा काडून भायर काडूकांत उडयात. थंय सगळीं रुदोन करून आनी दान कोरकोरावन आसतली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें जे शिवर्तमान आमी आयकलां, हें जावन आसा तिसरो वोपार तिसरी वोपार जी आमी ह्या 3 दिसांनी आयकता. आनी ह्या 3 वोपारींनी जेजू आमकां एकूच शिकवण दिता. आनी शिकवण म्हणल्यार तयार रावपाक. तयार रावपाक. कित्याक जेजून आमकां सांगलां की तो परतून येतलो म्हणून. जेन्ना जेजू दुसरे फावट येतलो, तो आमची जोडटी करपाक येतलो. तो काकुतकार, तो आमकां कुरपा दिवपाक, तो आमकां आमचो मोग दिवपाक तो येवचो ना. तो फकत आमची जोडटी करपाक येतलो. आनी भाव भयणीनो, आयची जी वोपार आमी आयकता, ह्या तेगा चाकराची वोपार, ह्या तेगा चाकरांनी जेजू जेन्ना ही वोपार कॉमेस करता, तो म्हणटा तेच भाशेन आपल्या चाकरांक आपूण हाडून आनी तांचे कडेन आपली गिरेस्तकाय दिवन आपूण एकदम पयशिल्ल्या देशांत एक मनीस वेतो आसलो जाल्या परी सर्गीचें राज. भाव भयणीनो, देवान आपली गिरेस्तकाय आमचे कडेन दिल्या. जेन्ना आमकां आमचें तारण जालें, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरलो, आमी आतां साल्वार जालीं, आतां आमी देवाची भुरगीं जालीं, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमयान दोनी मानून सगळें देवाचें बरें आमच्या आत्म्यान भितर सरलें. आतां भाव भयणीनो, ही देवाची गिरेस्तकाय आमचे कडेन आसा.
आमी समजता की जी गिरेस्ताय आमचे कडेन आहा, आमची भाटां, आमचे पयशे, आमचें पोजिसांव, आमची मोटरां, आमचें भांगार, आमचो फोन, आमची भुरगीं, आमची फामील, हें जावन आसा आमचें भांगार, हें जावन आसा आमचें गिरेस्ताय. पूण भाव भयणीनो, आमची गिरेस्ताय जावन आसा जेजू. आमची गिरेस्ताय जावन आसा जें जेजून घोडला आमकां आमचे पासत खुर्सार. तो जेन्ना आमी तो खुर्सार आमचे पासत मेलो आनी आमी ताजेर भावार दवरलो, तेन्ना जेजू आमचे भितर येयलो आनी आतां आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आतां जेजू आमच्या आत्म्यान भितर सत्ता. आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमचे बरोबर एक जाता, आख्खी स्वर्गाची गिरेस्ताय आमचे भितर येता आनी आमी आतां जेजूच्या नांवान गिरेस्त जाता. पूण ही गिरेस्ताय आमकां भायर पळोवंक जाय जाल्यार, आमच्या जिवितांत पळोवंक जाय जाल्यार, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पळोवंक जाय जाल्यार, खरोच आमकां आमच्या मनाची नोडसणणी करपाक, आमी आमच्या मनाची नोडसणी करिना जाल्यार, आमी फकत हें जें भितर आसा आमी दवरीत जाल्यार केन्नाच आमी हाचो फायदो काडचे ना. आमी फकत त्या एक टॅलंटाच्या मनशा भाशेन आमी सगळें लिंपोवन दवरतले आनी कांयच कसलोच फायदो करचो ना. आयज कितें घडटा, 3 चाकरांक वो आपलो जो धोनी आसा, एकल्याक 5 दिता, एकल्याक 3 टॅलंट दिता आनी एकल्याक 1 दिता. जो 5, ज्या मनशाक 5 टॅलंट दिले, ताका तो आपले 5 टॅलंट अजून 5 जोडटा. ज्या मनशाक 3 दिले, तो वचून जोडटा आनी अजून आनी तो काम करून अजून 3 टॅलंट जोडटा. पूण ज्या मनशा कडेन एकूच टॅलंट आसलो, तो कितें करता, तो टॅलंट काडटा आनी लिपयता. कसलोच फायदो करिना, कसलेंच काम करिना, फकत आपलो येता, जेवता, खाता, न्हिदता, दीस काडटा. आनी जेन्ना जेजू येता, जेजू विचारता ताका, कितें केलें तुवें, कितें घडलें, हांवें तुका सगळी गिरेस्ताय दिली, कितें केलें ह्या संवसारांत तुवें, कितें कसलो फायदो हाडलोय तुवें ह्या म्हज्या राजाक, म्हज्या सर्गीच्या राजाक. आनी तो म्हणटा, त्याच वेळार जो मनीस ज्या मनशाक 1 टॅलंट आसलो, तो मनीस येता आनी त्या सैन्याक म्हणटा, तुका तुका कसलोच फायदो दिवन कितें, तुवें म्हाका बिश्टें एकूच टॅलंट दिलाय, हांवें तो लिपोवन दवरला, घे तुजो टॅलंट घे. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू परतून येतलो, तो आमकां एक एकल्याक विचारतलो, कितें केलां ह्या जिवितांत तुवें, कितें कितें कसलो फायदो हाडलाय तुवें, कितें कितें बरें केलाय तुवें कोणाक म्हजे उतर परगट केलाय, म्हजे उतर पाडलाय, खरेंच हें बरें ओत्मीक जिवीत तुवें जियेलाय, हें जे पवित्र आत्म्याचें फळ तुवें दिलाय तुज्या जिवितांत. आनी त्या वेळार आमकां जबाब दिवपाक आमचें तोंड फुटें करूंक जायना जाल्यार, आमी करूंक ना जाल्यार, भाव भयणीनो, जें आयज घडटा तें थंय साहेबान तें कितें म्हणलें, ताणें साहेबान म्हणलें, कित्याकूच उपकार नासलेल्या ह्या चाकराक काडून भायर खळकान उडयात. थंय सगळीं रुडोन करून आनी दान करून आसतलीं. हो जागो खंयचो भाव भयणीनो, हो जागो जावन आसा इफेर्न. हो जागो जावन आसा इफेर्न. कित्याक इफेर्नान सासणाच्या सासणाक जो लोक कसलेच फायदो करचो ना, कसलेंच बरें करचो ना ह्या संवसारांत, ताका इफेर्न फावो जातलें. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हाचेर शिवर्थमान आयकलां, ही ओपार आयकता, आमी नियाळ करुया. कित्याक आमकां सगल्यांक जेजू बरोबर सासणाच्या सासणाक जिवंक जाय. आमी फकत धर्म केलो, इल्लें थोडें मागणें केलें, इल्लें इल्लें कितें केलें आनी आमचें जिवीत आमचेंच सारलें, आमी केन्ना स्वर्गार पावचीं ना. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता, ही ओपार जी आमी आयकल्या, ह्या ओपारीचेर आमी नियाळ करुया आनी आमचें जिवीत पळोवया की आमी खरेंच हीं फळां दितात, खरेंच आमी देवाचें उतर पाळटा, खरेंच आमी जें टॅलंट आमकां देवान दिल्या, थोड्यांक कांतारां करपाक, थोड्यांक देवाचें उतर परगट करपाक, थोड्या लोकांक दुसऱ्यांक आदार दिवपाक, दुसऱ्यांक कसले कसले टॅलंट दिल्या, हे टॅलंट आमचे कडेन आहा जाल्यार आमी आमचेच पळोवचे सवतेक आमी आतां वसया आनी दुसऱ्यांचो फायदो पळोवया, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवया. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची खबर दुसऱ्यांक दिता, ती सोजमणी मेवता आनी खरेंच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तेन्ना आमकां ही सगळी गिरेस्ताय फावो जाता. आमकां कोणाक भीक मागपाची गरज ना, आमच्या कोणाच्या पांयां पडपाची गरज ना. आमकां देव तें बरें करून दिता, कित्याक ती गिरेस्ताय आमचे भितर आसा. फकत आमच्या मनाची नोडसणी करून ते आमी आमच्या जिवितांत आमी हाडुया आनी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत जें जेजून आमकां दिलां खुर्सार मरोन, तें आमी भोगूंक
आमी फुडें सरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारान जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.